प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूची तिसरी चीट 13 ते 19 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू 12 अपोस्तलांक विचून काडटात आनी दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपणाशी आपयले आनी ते ताचेशी गेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाणांक नेमले आनी ताणें तांकां अपोस्तल म्हणले आनी देंवचार काडूंकूय ताणें तांकां पदवी दिली. म्हणटच नेमलेले 12 जाण ते हे. शिमांव हाका पेद्रू म्हूण जेजून नांव घालें, झेबेदावाच्या पुताक जाकोबाक आनी जाकोबाच्या भावाक जुआंक, बोआनेग्रेज म्हणगे गडगड्याचे पूत म्हूण आड नांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्थोलोम्यू, माथेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताजो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. जी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी कितें आयकता? आमी आयकता की जेजू आपल्या शिसांक विचून काडटा. पूण विचून काडच्या पयलीं आमी आयकता की जेजू एका दोंगरार चडोन वेता आनी थंयसर आपल्या बापाशी मागणी करता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू दिसपट्ट्या जिवितान शिकोवन दितालो, रातीक तो आपल्या सुर्गींच्या बाबा बरी मागणें करून सगळींच्या बापा कडसून सगळें जें ताणें करूंक जाय आसलें जें सुर्गींचो बाप ताका सांगतालो तें तो मागणे वरवीं ताका सुर्गींचो बाप कळीत करतालो. आनी दिसपट्ट्या जेन्ना दीस कोमेस जातालो, जेजू लोकांक शिकोवन दितालो, तांची बेकोणी करतालो, ताका उतराची सजमणी दितालो. आनी भाव भयणीनो, जें जेजू करतालो सद्दां तो पयलें आपल्या बापाशी मागणें करून ताजो बापाचो संबंद घट करून तो बापाचें आयकून तो सगळी शिकोवन दितालो आनी सगल्यो मिलाग्री करतालो. आयज जेन्ना आमी म्हणटा आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा आमी खरेंच क्रिस्तांव, खरेंच म्हणटा आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितान पाळटा, तर आमी कोणाचें आयकता? जेजू भाशेन आयज आमी नियाळ करूंक जाय की हें जें उतर आमी आयकता, हें जें आमी दिसपट्टें देवाचें उतर पवित्र पुस्तकान जें बरयलां तें आमी खरेंच तें उतर शिकता, तें आमी आयकता आनी तें दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा काय? कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो दीस कोमेस जाता, आमी खूब जाणां जेन्ना कोमेस आमचो दीस करता आमी मागणी करता. वय आमी मागणी करता, आमी देवाक आर्गां दिता, हें करता तें करता, देसपण करता. थोडो लोक आपलो सकाळीं उठून मिसाक वेता, बरें आहा. पूण चड करून गरज आमकां जेन्ना आमी हें मागणें करता, हें देवाचें उतर आयकता, हें देवाच्या उतरा वरवीं आमी खरेंच जो जेजू आमकां, देव आमकां, पवित्र आत्मा आमकां सांगता तें आमी खरेंच आयकता. फकत आमी जें करूंक जाय करता, आमी समजता की आमी मिसाक गेले म्हणून, आमी मागणें केलें म्हणून खरेंच देव आमचेर एकदम खोशी आसा. भाव भयणीनो, मागणें केलें, मिसाक गेलें, देवाचें उतर आयकलें आनी सगळेंचें देवस्पण केलें जाल्यार आमकां देव आमचेर खोशी आसा. चड करून आमी समजता की आमी जें आमी देवस्पण करता त्या वरवीं देव आमचेर खोशी आसा. देव आमचेर खोशी ना आमी देवस्पण करून, देव आमचो खोशी आसा जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता, तें दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा आनी खरेंच त्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत चलयता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत चलतालो तो जावन आसलो मनीस. आमी म्हणटा जेजू आमचो सोमी दोनी तो देव, पूण जेन्ना ह्या संवसारान आसलो तो मनीस सारको ह्या संवसारांत चलतालो. आनी जेन्ना मनीस सारको ह्या संवसारांत चलतालो ताका जायल्ली आपल्या सुर्गींच्या बापाची शिकोण, सुर्गींच्या बापाचे जो संबंद, सुर्गींच्या बापाशी तो ताळो आयकून आनी तो आयकतालो. तो मागण्या वरवीं आपल्या बापाशी मागणें करतालो आनी जेन्ना तो मागणें करतालो बाप, सुर्गीचो बाप ताचे कडेन उलयतालो. आनी बाब म्हणून मागणें म्हणजे की आमी खूब नोमान मोरयो म्हणल्यो, खमट दोर्स केले, बाळा 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 मागणें केले, सगळें आपलें तोंडान उक्तें करून मागणें केलें, तो आमचें मागणें जाता. मागणें जेन्ना आमी उलयता आनी त्या उपरांत आमी शांत रावता आनी देव आमचे कडेन उलयता. त्या
ताच्या उपरांत आमी देवा कडेन उलयता, देव आमचे कडेन उलयता. केन्ना आतां हांव तुमचे कडेन उलयतां, तुमच्यान म्हजे कडेन उलोवंक जायना, कित्याक तुमी फकत हांव कितें सांगता तें आयकता. त्याच भाशेन समजा हांव देवाशी आहा आनी हांव फकत देवाशी उलयलो, देवा म्हाका हें कर, जेजू म्हाका हें कर, तें कर, हें कर, आनी जेन्ना जेजू म्हजे कडेन उलोवंक सोदता तेन्ना हांव कांय आयकना, कित्याक हांव म्हणटा म्हजें मागणें जालें. आमच्यान जें देव सांगता, जेजू सांगता, पवित्र आत्मा सांगता, जें तो आमकां सांगूंक सोदता तें आमी खरेंच आयकता. आमचें मागणें जाता दोनूय भाशेन, की देव उलयता आमी आयकता, आमी उलयता देव आयकता, अशें जाता. आमचें मागणें जाता, फकत आमीच बडबडटा आनी आमी सोदता की आमचें मागणें जालें म्हणून. भाव भयणीनो, गरज आमकां हें देवाचें उतर सदां आमी आयकोपाक, तें उतर आमच्या काळजान धरून रिगून तें आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळपाक, करपाक. तेन्नाच की आमी सांगूंक पावतले आमच्या देवाक, आमच्या सुरींच्या बाबाक, की खरेंच तेच्या उतरा वरवीं आमी चलता. कित्याक जें जेजून आमकां सांगलां, जें पवित्र आत्मा उलयलां, तें ह्या पवित्र पुस्तकान बरयलां. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तें उतर आमी आमच्या जिवितान पाळटा, खरेंच आमी देवाचें उतर पाळटा. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा तेन्नाच की आमकां जें आमी काम करता तें देवाच्या त्या देवाच्या कायद्या प्रमाणे ज्यो देव आमकां सांगता करपाक, तेंच आमी करून पावतलो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिववर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, हेंच जावन आसा आमचो थाराय, हीच जावन आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर, देवाचें उतर पाळपाक, देवाचें उतर करपाक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान. आनी जेन्ना आमी तें कोत्तेल्या, खरेंच आमी जेजू भाशेन तें आमच्या सुर्गीच्या बाबाचो आवाज आयकून आमी तें दिसपट्ट्या जिवितान आमी कोत्तेल्या, आनी खरेंच आमी देवाची खोशी, जेजूची खोशी आमी पाळटल्या, आमी कोत्तेल्या. आयज तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजू तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.